खुबशें आयकूंक येता. हांव बेगीन वता मरे पळय. ना बेगीन तूं कितें तयारी करूंक वयता आसतलो. हय. असेंब्ली कशी पळयता सगळे मंत्र्यांचे कामकाज तुमचे कामकाज, खास करून सगळ्यांचे टीसीपी कामकाज, टीसीपी हय. मंत्र्याचे खूप आरोप झाले की कन्वर्जन केला कितलीच लँड आरोप झाले असे कसं की ताजे सभागृहान सगळे उत्तरां मंत्र्यांनी दिल्ली आसात, मुख्यमंत्र्यांनी सगळे दिल्ली आसात आनी ह्या अधिवेशनान सगळ्यांत बऱ्यो गजाली म्हटल्यार अनेक बिलां पास जाल्लीं आसात. त्याच बरोबर खुबशे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आशिल्ले तांची अनेक वर्सांची पगार वाड आसतली. त्याच बरोबर तांकां ते स्केलीचेर हाडात अशे अनेक रिफॉर्मेटीव अशे हे आशिल्ले. कोमनीदाद बिल जे येयला पळय अधिवेशनात एक खास गजाल म्हणजे तुमचेच आमदार जे आसात ते आमकां खंय तरी 1-2-3 आमदार सरकाराचेर हेवी आपले प्रश्न मांडटात दिश्टी पडले. खूप जणांनी आरोप केले की ते पॉझिटिव्ह सजेशन तुमी तांणी प्रश्न मांडले की कोणें विचारले की तुमकां नेगेटीव उलयता अशें दिसता. नेगेटीव ना ते बरोबर आसा आमचे सगळें. इट इज केन्ना केन्नाय विधानसभेचे पटलाचेर काही प्रश्न असतात पयलीं ते मांडटना खंय तरी ॲडमिनिस्ट्रेशनांतले सगळेच गजाली म्हणजे सगळेच कामां वेवस्थीत अशें आसा ना. काही आमचे हातूंत भितर खंय तरी पाल अडकली तर प्रत्येक कडेन मुख्यमंत्री प्रत्येक कडेन मंत्री पावतात तशें. पण आमदाराचें एक काम आसता आनी ते लक्षांत हाडून दिवपाचें आनी म्हणून ह्या आमदाराचें खरें म्हटल्यार ह्या वेळाचेर काम जें जालां तें खरोखरच बरें जालां. ताणें अनेक विशय जर आसात ते मांडले. कारण गोंय अजुनूय आमी गोंय पळयता ते पयलींचें लिबरेट जाल्ले तेन्नाचे 4.5 लाख लोक आशिल्ले तेच पळयतात. पूण एकूच आमदार परत प्रश्न मांडटा तेन्ना तेजेर खंय ना ते हाजेर येता न्ही ते बजाराचेर ते बजाराचेर न्ही तो हाजेर लॉट आनी एक विशय लॉट सिस्टम लॉट सिस्टम दम बाब अनेक ते हे जे बिल हाडला पळय सीएमान ऑलमोस्ट म्हाका 50 पोर्टफोलियो त्यांनी रिप्लाय केलो आयडिया केलो सो तेजेर कंप्लेंट करताले की टायम बरी गजाल आसा. अभ्यास करचो पडटा ताका रात ते फायली वाचच्यो पडटा. त्यो फायली ताका रुटीन हातूंतल्यान जेन्ना येता तातूंत तेन्ना मेंटली ते स्टोर करून दवरचें पडटा. योग्य वेळाचेर तें उत्तर याद जावपाक जाय. योग्य वेळाचेर ताका तें उत्तर दिवपाक जाय आनी खोटीची खबरे केन्नाय म्हणजे यू कांट लाय ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. सो हे सगळें आसतना जनतेक हें उत्तर दिता न्ही तो सगळे अख्खे 15 लाख दामू कोमनीदाद बिल आहा पळय कोमनीदाद बिल येयला पळय तेजे इलिगल स्ट्रक्चर ना कित्याक जाणा ओपोजिशन ते कोर्टान वयतले कोर्टान वचपाचें लोकशायेन सगळ्याक अधिकार आसा. कोमदाद लँडाचेर इलिगल घरां आसा ती रेग्युलरायज करपाचें सरकारान जें बिल पास केलां ताजेर तूं कितें अभिनंदन करता हांव कित्याक त्याच खातीर खातीर आनी फाल्यां डिटेल उलयता. आणि ऑपोजिशन सदां साडेतीन चार. टायम मेळना म्हणून सदां तशेंच तुमचे रुलींग फाल्यां आसा रुलींग एमएलएने हें केलें की टायम मेळना उलोवपाक खास करून दिव्याने सांगलें की टायम मेळना सो एसेंब्लीशन वाडोवपाचें अशें दिश्टी पडना. कशें आसा 2 गजाली आसतात मांडपाच्यो. एक प्रिसायजली मांडप पॉयंट आनी एक रावंड बुशीस दवरतात मागीर पॉयंट. आमच्या वेळाचेर आमी बुलेट्स पॉयंट्स म्हणटाले आनी ते पटलाचेर दवरताले. आमी विधानसभेन आशिल्लो हांवूय ऑपोजिशन आशिल्लो. सो हाव वॉज दॅट एक्सपिरियन्स आतां अडेजां हाव वॉज दॅट एक्सपिरियन्स जेन्ना तूं आमदार आशिल्लो आनी आतां कितें डिफरंट जालें त्या वेळाचेर अनेक अंदाधुंदी काडटे म्हळ्यार नाका शेवट जाताले. आनी आतां आतां कितें खूब उलयतकीर येदोच म्हणजे खोदापाट निकला जावपाक आउटकम कांय ना. ना उलयता ताजेर उलयता. मंत्र्यांचो अभ्यास आसा ना आमदारांचे अरे ताणें म्हटलें तांचे सीएमाक परत परत उठचो पडटा म्हणटात ते खंयच्याय मंत्र्याचें कितें आसल्यार सीएमाक परत परत उठचो पडटा म्हणटा ते मंत्र्यांचो अभ्यास ना म्हणटा ते. लक्षांत दवर की ह्याच ऑपोजिशन मुख्यमंत्र्याक भितर थँक्यू म्हणटा काही मंत्र्यांक भितर थँक्यू म्हणटा. कितले क्लिप दिवन तुका आनी तेच मागीर त्याच मंत्र्या फुडें वचोना आसतात ताचे खानार हात घालतात. ते तांकां ऑपोजिशनाक विचार म्हणजे तांचे म्हणटले कितें आमचे कोणा कडेन वैयक्तीक वायटपण ना आमी सगळे बरे आसा म्हणटा. चवथूय लागीं हय म्हणटकीर चवथीकूय ते दिसता म्हणजे लोकांक दाखयतना आमी ह्या बिलाचेर विरोध करता म्हणटात बोवाळ मारता म्हणटा आनी फाटल्यान येवन तेच हे बिल पास जातकीर तेच मनीस त्या रेव्हेन्यू मिनिस्टराक वचून खंयचे तरी गव्हर्मेंट लँडा वयल्या लोकांक घेवन वचून थँक्यू म्हणटा. ही घटनाय घडिल्ली आसा. गव्हर्मेंट बिलाक पयलीं विरोध करपी आसा कळ्ळें न्ही. तेच लोक नाल्यार लोकूय हाडटा जाल्यार कोण सांगल्या मातशें बरें जातलें. हांव ऑपोजिशन म्हटलें. 15 सेशन तुम्ही पळयले तुमच्या मंत्र्यांचेर तुमच्या एमएलएंचेर ह्याच आठवड्याचेर पळयता आनी हांव बाकीचे तेंच्यान पळयतालो. ओवरऑल तुम्ही आमदार आणि तुमच्या मंत्र्याचे रेटिंग किती दिता तुम्ही आता 15 दिवसात रेटिंग खूब बरें जालें कारण डिस्कशन हें जावपाक जाय.
डिस्कशन जाता तातूंतल्यानच भितर आउटपूट येता हें कितें युद्ध न्ही सगळें दोगांचे मदले कोण एकमेकाचे गळे घालून झगडपा खातीर गोंयच्या हिता खातीर आसा तें आनी गोंयच्या प्रोग्रेसा खातीर आनी हातूंत समजा कितें सजेशन समजा कोणें जर केलें तें एक्सेप्ट करपाक जाय होल हार्टली कारण तें जर करना मागीर कित्याक तें कोणाक लागून करता आमी वैयक्तीक कोणाक लागून करना गोवा ज्याची एक बरी आयडेंटिटी आसा ते गोंयकारा खातीर करता आनी हें करतना गोंयकारपणाच्या व्याख्येन भितर जर समजा जर पळयलें तर खरोखर अभ्यास 15 दिसाचो एसेंब्ली आशिल्ले ते प्रत्येकानी हें केल्लो आसा थोड्यांनी आतां थोडे कितें करता फक्त सेक ऑफ ऑपोजिशन बोवाळ मारपाक जाय मागीर वयर पळयता आनी जालें काय ना तें पळयतात रोगडे तेंय चालू आसा तूं आसता तुकाय खबर आसा कोण तें कारण तांकां फक्त आपल्यान केलें मालेर केलें दुसऱ्यांनी केल्लें ऑलरेडी जाल्लें आसा तें कळ्ळें पण ह्या विधानसभेच्या निमतान भितर अनेक बरे रिफॉर्मेटीव बरे प्रोग्रेसीव आनी लोकांच्या हिता खातीर अनेक निर्णय जाल्ले आसा लोक बुके घेवन येता पळयला तुमी जाल्यार थंय सांगना म्हणून मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करपाक आनी कितें करपाक तुमी कितलीं जाण आसा सत्य हें कोणूच वायपट करूं शकता विरोधक अशे तरेन दाखयतात की गोंयचो हांकांच कळवळो आसा म्हणून हे फावटी विधानसभे हांगसर जागोर असो जालो महिला मंडळ मागीर सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी कितें कितलेशे जागोर सारको कला अकादमी करून उडयली विधानसभेची ना एक सामान्य लोकांक सुद्दां विधानसभा ही कळपाक लागली थँक्यू